मुख्यमंत्र्यान कंप्लीट फेलियर जाल्ले आसा. हे इश्यूज प्रेसिंग जे इश्यूज आसा ते रेज करपाक. ह्या भायर आमचे टुरिजम बेल्ट ह्या तिनूय स्टेटींक कोस्टल हितू आसले कारणान एक वेगळो टुरिजमाचो बेल्ट आसा. आयज टुरिजम आमचो डावन जाल्लो आसा. सो ह्या हेजेर सुद्दां ह्या मिटिंगेक म्हाजे कोतान डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें. आनीक तेणें सगळ्यांचो एडवायस जर घेतलेलो मुख्यमंत्र्यान जाल्यार म्हाका दिसता तितूंत खुबसो आमकां तेजो लाभ मेळटलो आशिल्लो. त्या भायर हेजे भायर आनी कितलेशेच इश्यू आशिल्ले. इंटरस्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट जो आशिल्लो तितूंतूय इश्यू आसा. आमचे स्टेटीचे कॉर्पोरेशन रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आसा, महाराष्ट्राचे आसा. ताजे नंतर रोड्स जे लिंकींग रोड्स आसात त्या रोड्साचे इश्यू आसा. वॉटरवेज आसा आमचे दोनी स्टेटींतले ताजे इश्यू आसा. VD इरिगेशन प्रोजेक्ट हातूंतल्यान जो इश्यू चालू आसा तोय आजून इश्यू रिजॉल्व जायना. वाळवंती नदी आमची आतां ती जवळ जवळ सुकपा पावल्यात. त्या इश्यू तेजेरूय कांयच डिस्कशन ह्या हितून जायना. सो म्हाका दिसता हेणी एन्टायरली जी जो संकल्पनेन ज्या नेरून हें कावन्सील फॉर्म केल्लें तेजे करून हें फक्त BJP कावन्सील केल्लें आसा. त्या हेजे खातीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन परत मागणी करता की अशें कितेंय आसना प्लीज तूं लोकांक कन्सल्ट कर, एसेंब्लीक कन्सल्ट कर, तुजे MLAक कन्सल्ट कर. आमचे CLP लिडराक सुद्दां तेणी कन्सल्ट केल्लो ना. सो तुमी दुसरें हें मिटींग जाता म्हणून तूं लोकां कडेन सुद्दां डिस्कस करना थ्रू मिडिया. एक प्रेस नोट तर तुमी पयले इश्यू करपाक जाय आशिल्लो आनी कितें लोकां कडल्यान सजेशन तरी इनवायट करपाक जाय आशिल्ली. सो हें सगळें जाल्लें ना.